की आमचे एक मातशें प्रॉब्लम जाला अंजुना वागातोर शापोरा ओजरान ते 175 कितें इलिगल स्ट्रक्चर्स आसले ते कोर्टांच्यान ऑर्डर काडले ते सील करचे कोर्टान सांगला कितें कोण इलिगल आसा आनी हें करता धंदो चालू आसा तेंचो विथआउट परमिशन तेंची सील करचे म्हणून तितून थोडे मिक्सअप जाल्ले आसा म्हणजे कितें आसा टुरिजम शेका अलॉट जाल्लें आसा आमकां टुरिजम शेका अंजुना जाल्लें 7 ओजरान 8 शापोरा 2 वागातोर 5 अशीं 22 शेकां आमकां अलॉट जाल्लीं आसा तितूंची थोडीं शेकांक नोटीस येयल्या थोड्यांक नोटीस दिल्या थोड्यांची नांवां येयल्या आनी तांकां प्रॉब्लम जाला की तें सील मारपाक येयल्या आमकां पयलींच धंदो ह्या वर्सा लेट स्टार्ट करपाक दिला धंदो ना आमी पयशे भर भरल्या हर डिपार्टमेंटान भरल्या टुरिजमान भरल्या आमकां टुरिजम अलॉट करता टुरिजम आमकां परमिशन दिता मागीर आमी पंचायतीचें परमिशन काडटा अंडर 100 एक्ट पंचायतीन परमिशन दिला मागीर आमी फूड एंड ड्रग्स काडले फायर काडले मागीर हेल्थ काडले एक्सायज काडले आनी पोल्युशनाक एप्लाय केले इतले आमी आतां आजून पासून फक्त लायसनां काडटा आनी सडनली आतां कितें जालें आमच्या थोड्या शेकवाल्यांक त्रास जाले अंजुना सुबेज जाले मागीर हांगा शापोरा आसा थोडे वागातर आहा थोडे ओजरान आसा तांकां सडनली तेंची नांवां येयल्यान सील करपाक ते सगळे शॉक जाले आमची सडनली नांवां कित्याक थोड्यांनी CRZ वचोन JCZ मेन हें केल्या केस हें केल्या तेंची डिस्पोज केल्ले बाबडे घेवन भोंवता डिसमीस जाल्ले ऑर्डरी आसा तेंचे कडेन आनी सडनली हे सील करपाक येयल्या ते आतां आमकां कळना आमकां अलॉट केल्लीं शेकां कित्या खातीर सील करता ते आनी आमी इतले पयशे भरले ते रिकवर जावपाचे सोड आमची फॅमिली उपाशी मरतले आनी धंदो ना पयलो 2 दीस धंदो जाला न्यू इयरा कडेन सानबंद चलताले तेन्ना आनी तिसऱ्या दिसाच्यान ठप्प कोणाक बाबड्याक 5,000 न्हू 2,000 हे जायना गल्लो जायना हांकां पोसचें पडटा स्टाफाक पोसचें पडटा थोड्यांनी स्टाफाक धांवडलो आनी घरच्या घरा काम करता आनी इतले आसतना हे त्रास कशे जाले आमकां कळना एवरी इयर कितले हेतून अलर्ट जाताले आमचे एका अंजुना 7 ओजरान 8 आनी वागातोर 5 आनी शापोरा 2 सगळी टोटल 22 जाता जी एवरी इयर परमिशनां घेता ती ह्या वर्सा परमिशनां घेतलेली आहा तुमी हय इतले आसतना पासून हायकोर्टान कशी कितें ऑर्डर काडली आनी कितें म्हणून तेच कळना ते खंय कितें मिस्टेक जाल्या पळय ती कितें तरी हितून मिस्टेक जाल्या तेन्ना ते आतां आमकां कोण टुरिजम अलॉट करता तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटान बी सांगूंक जाय बाबा हे आमची टुरिजम शेका तेन्ना हेंकां हे कायदो लागना आमची कंप्लीट वुडन शेक आणि फातराचो एक कांयच ना तितून टेम्पररी सारखे गव्हर्मेंटाचीच शेकां आमी लिजाक घेतल्या ती आमी चलयता गव्हर्मेंटाक आमी ते लीज फारीक करता ते चलयता आमी आमची शेकां न्हय प्रायवेट आमची प्रायवेट प्रॉपर्टीन कितेंच ना बिचार रायट ऑन द बीच जी ऑर्डर तुमकां येयल्या पळय ते डिसमीस हे सुप्रीम कोर्टा कडल्यान काय हायकोर्टा ना सुप्रीम कोर्ट ही आमची CRZ ही आतां आमची क्लियरन्स जाल्यार CRZ येयल्ली ती CRZ क्लियरन्स येयली आमकां आतां जेन्ना व्हिडिओ हांगासर आसलो तेन्ना कितें सांगलें तुमी तांकां ती ऑर्डर चलना म्हणटा व्हॅल्यू ना म्हणटा त्या ऑर्डरीक म्हणजे तांकां हायकोर्टाची ऑर्डर आहा म्हणटा सो ते प्रमाणे तो फॉलो अप करता म्हणटा ओके तुमची आतां मागणी कितें आसा सरकारा कडेन सरकारान डिसिजन घेवन आमचे कितें तरी म्हणजे शेकां वाचोवपाची न्हू आमची गव्हर्मेंटाची शेकां आमची न्हय सरकाराची शेकां एक्चुअली म्हणजे मिस्टेक सरकारूच दिता तुमकां अलर्ट करपाक आनी सरकारूच येता हे करपाक सील करपाक कशें जालें न्हू हायकोर्ट म्हणजे सरकारच जालो न्हू म्हणजे हितून कितें तरी 175 कितें तरी मिस्टेक आसा मिसगायड जाला चुकून आमची येयली आसतली शेकां कितें चुकोन येयल्या ती चुकून येयले जावं शकता पूण ती आमची मातशी आता हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या ती आता मातशें करेक्शन तेंची करपाक इतली मागणी आहा तुमची इतली तुमची रिक्वेस्ट मातशें करेक्शन करून आमची प्रायवेट न्हय आमची गव्हर्मेंटाची तांकां सेव्ह करूंक जाय तांकां सील करपाक दिवपाक अजून आमचे पयशे रिकवर जावना 2 म्हयने जाले शेक चालू केला आमी कितलो पयसो एक शेक घालपाक एक शेक घालपाक तुमकां कितलो कॉस्ट येता टोटल फर्स्ट वयता जाता गव्हर्मेंटाची फी आहा आता 3 लाख 3 लाख सुमार फी जाता सगळी लायसनां घालपाक आमकां 1 लाख घालपाचें वयता 1 लाख भरते खर्च 1.5 लाख कितें सामान आमचे पोन्ने सो बांदपाचे हे पयशे 5 लाख तरी जाता आमकां आता अशें आयकूंक येलां की ते एका शेकांक तुमच्या आतां सर्वे नंबर बी घातलेलो आहा म्हणून
त्यो नोटिसो येयल्या तेचेर सर्वे आसा पण आमकां खबर ना टुरिजमाच्या शेकांक कशे सर्वे नंबर लायला आनी नोटीस काडल्या ती आता ते तेच सांगता, सील मारून misguided. येयल्यात पळय ते हायकोर्टाची ऑर्डर घेऊन ते सर्वे नंबराक सोदतात हय शेकांक सर्वे नंबर कोणी दिला खंयच्या डिपार्टमेंटान दिला तुमकां ना, ना. इन्फॉर्मेशन दिला आमकां काय खबर ना शेकांक फक्त टुरिझम डिपार्टमेंट हे लोकेशन आता कोर्टाक आता कोणी तर मिसगायड केला तुमच्या बद्दल शेका हय बद्दल कितें तरी मिसगायड जाला मिसगाईड केला मिसगायड जाला तर आमी आमकां केला शेकांक कोणी म्हणिना शेकांक लोकेशन नंबर असता आमचे. लोकेशन नंबर आनी तो टुरिझमान दिल्लो आसता पंचायतीक जाप विचार जाल्यार हा हय पंचायतीन आमकां ऑलरेडी हें दिलां न्हू इरेक्शन ऑफ शेक दिले लायसन्सां सगळीं लायसनां आहा तशीं. दिले मागीर तरी लायटीचे हा, पंचायतीन सगळे हा. पंचायतीन पर्सनली येवन सांगपाक जाय बाबा ही टुरिझमाचे शेक तेन्ना हेंकां हें लागना म्हणून म्हणजे जेन्ना आता येयले पळय सील करपाक टुरिजमाचो कोण आसलो ऑफिसर ना टुरिझमाचो ऑफिसर आमकां कोण दिसूंक ना तो Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.